प्राचीन काळाचे तिसरे सतोळे शुक्रार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, अध्याय 12 ओळी 28 ते 34. एकदा धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारले. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेच पोर आमचो देव एकलोच दोनी, आनी तुज्या दोनया देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचेहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हटले, बरें सांगलोय गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगले. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरते. जेजून ताका म्हटले, तूं देवाच्या राज्याक थावन पयस नाय. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.